Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हो मगच्यानो आता आम्ही जेजून आमकां दिल्ले आपोवणे तिथे आता करडा जिणी बदला देवाचे राज्य लागले आम्ही प्रारंभ केले असा पाता करून जिणी बदलून शिकवण रिपेंटन्स शिकवण प्रारंभ केले असा प्रस्तावना आम्ही प्रारंभ केला लुकाच्या मंदिराच्या 13व्या अध्यायाचे 3रे वचन आणि 5वे वचन आम्ही ऐकले असा आणि ह्या प्रकारे पश्चाताप पावचे ह्या रिपेंटन्स पातकाची दुःखन जिणी बदलापाचे विषयांत आम्ही जाणून प्रयत्न करतो आम्ही प्रस्तावनात ऐकले आता आम्ही प्रस्तावनाच म्हणून आम्ही ये पश्चाताप पावचे त्या पातकाची दुःखन जिणी बदलापाचे कितले गरजेचे म्हणले आम्ही जाणून पळया पश्चाताप आमच्या पातकाचे दूख धरचे जाऊन असं आमच्या आत्म्याक एक तर आत्म्याच्या भलायकेक आमच्या कुडीची भलायकी आसा आमच्या कुडीच्या भलायकेक जर आमी भलायकी पाड जाल्यार अकस्मात इल्लो ताप आयल्यार आमी एक क्रॉसिंग काडी येता पाटी मुखार पळयना तशेंच आमच्या पातकाची दूख धरची एक पिल जाल्ल्या बरी ते आमकां विटामीन नासल्या बरी आमच्या आत्म्याच्या भलायकेक एक विटामीन ते कितें भलायकी बरी जावच्याक उपयोग आमी ते पाटी करना कित्याक म्हळ्यार ते एक तर नरिशमेंट जावन आमकां जाता दुसऱ्या सुवातेर पातकाची दूख धरचे म्हणटाना आमकां देवाची काकूळट आमी जोडून घेता देवाची काकूळट आमकां जाय जाल्यार आमी पातकाची दूख धरूंक आसा पळया एक पातकाचें प्रायश्चित्त या पश्चाताप पातकाची दूख धरची कशें आमकां फळ जाता म्हळ्यार पयल्या सुवातेर आमकां देवाच्या उतराद्वारे आमकां हे रिपेंटन्स फळ जाता पातकाचें दूख धरचें जिणी बदलापाचें आमकां फाव जाता देवाचें उद्धार प्रगट जाता आसतना देवाचें उद्धार आमकां प्रगट जाता आसतना कितें जाता आमचे थंय पातकाची दूख जाता पळया भगवान पेद्रो आपलो पयलो सर्मोन दिता आसतना धर्मदूतांच्या कृत्यांत 2रा अध्याय 30 आनी 7वें वचन तिके वाचपाचे 2nd chapter verse 37 of Acts of the Apostles Acts 2:37 ही उतरां ऐकतच तांची काळजां शिनलेल्या बरी जाली पळया देवाचें उद्धार प्रगट जातना ते देवाचें उद्धार आमचेर प्रभाव घालता आनी आमची काळजां मनां शिनलेल्या बरी जातात हे आमकां पश्चाताप करता आमकां आमच्या पातकाची वळख मेळटा आमकां आमच्या पातकाची दूख फळ मेळटा देवाचें उद्धार ते जर आमकां अपराधीक तरान फळ जाता ते जर आमकां पातकाची दूख फळ जाता ही पातकाची दूख फळ जायत जाल्यार देवाचें उद्धार प्रगट करीचें पडटा कळ्ळें न्ही आनी ही दूख ही आमकां जकारिया प्रवादीत 12व्या अध्यायाचे 10वें वचनांत हे देवाचें उद्धार प्रगट जातना कशें फळ जाता म्हणलें आमकां आयकूंक मेळटा पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो ओंपतलो आनी आपणे तोपलेल्यांचेर नदर घालतली एकाच भुरग्या पासून लोक
करतात तशे लोक रुदान करतात तशे ती ताचे पासत रुदान ती करतली ताचे पासत रुदान करतली आणि मालगड्या पासत आणि मालगड्या पासत लोक रडतलो. लोक रडतलो. पळया देवाचे उदार आमकां प्रगट जात आसतना आमकां आमच्या पथकाची वळख मेळटा. आमी आमचे जेजू क्रुसायला म्हणलें आमी जाणत जातो. म्हज्या पातकाचें फारीकपण दिवचे खातीर तो घायलो, तो चिरडालो, तो मेलो हें आमी जाणत जातना आमकां दुख जाता. देवाचे उदार प्रगट जातना हें फळ जाता पयल्या सुवातेर. दुसऱ्या सुवातेर आमकां पातकाची दूख फळ जाता पवित्र आत्म्याद्वारे. पवित्र आत्म्याद्वारे पळया मोगाचो न्हू आमी कोणी स्वार्थ प्रगटणारे तुम्ही रेतीरेक गेल्ल्या वेळार या आनी खंय गेल्ल्या वेळार रेतीरो जातात आनी हें जाता त्या वेळार तुमी स्वार्थ आयकतना तुमकां स्वार्थ प्रगटणार तुमकां प्रगट करता. पण ते कशे पळया वशपणदार सांगता ते ट्रम्पेट आमी ट्रम्पेट वाजयता गुगल वाजयता आनी ऑर्गन वाजयता हें पुरा वाजयतना तांचो वारा फुंकता तशें पवित्र आत्मा जावन आसा तो ब्रेथ तो श्वास देवाचे उद्धार प्रगट करतले पवित्र आत्म्याच्या आधारान प्रगट करत आसतना ते पवित्र आत्मा ते उद्धार देवाचे उद्धार इफेक्टिव्ह करता परिणामकारी करता. आयकतल्यांच्या काळजांचेर आत्म्यांचेर पवित्र आत्मा परिणाम पडाशे करता. पळया भगवान पेद्रू कोर्नेलियसाकडे गेल्ल्या वेळार थंय देवाचे उद्धार तो प्रगट करत आसतना पवित्र आत्मा देवून आयलो. Acts of the Apostles chapter 10 verse 44. पेद्रू अशें उलोवन आसतना पेद्रू अशें उलोवन आसतना ताचो संदेश आयकून ताचो संदेश आयकून आसलेल्या आसलेल्या सोमेस्तांचेर सोमेस्तांचेर पवित्र आत्मा देवलो. पवित्र आत्मा देवलो. पळया पवित्र आत्मा देवलो. देवाचे उद्धार प्रगट जाता. पवित्र आत्मा आपलें काम करता. आमकां प्रभावित करता. आमच्या काळजांनी पवित्र आत्मा जेजूच म्हणटा तो आयिल्ल्या वेळार पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार आमकां पातकाची वळख दिता पातकाची दूख दिता म्हणटा जेजू. तशें आसतना भोव मोगाचो न्हू पवित्र आत्मा जावन आसा आमकां दूख दिवचें आमच्या पातकाची वळख दिवचें पातकाची दूख दिवचें. आमचे हस्तकी धरिल्लें पातक आमकां बचाव करिना. म्हणटा कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पत्रांत 7व्या अध्यायांत 10वें वचन हे पवित्र आत्म्याद्वारे जाल्लेली दूख आमकां देव फाटी करताशें करता. आतां आमी पळया देवाचें उद्धार एक गजाल आमी तिका सारकें समजून काडलें. देवाचें उद्धार प्रगट जातना ते एकल्यांचेर एक तर एकल्यांचेर एक तराचें प्रभाव करता. आमकां समजना हें कित्याक अशें म्हण न्हू हें कित्याक अशें म्हण समजना. पळया मोगाचें न्हू योना प्रवादी गेलो निनेवेक गेलो आनी देवान दिल्लो संदेश प्रगट केलो. ताच्या संदेशाक सगळो निनेवेचो गांव दूख धरून गळगळा रडून म्हणल्यार बरी घोणी वस्तू न्हेसून माथ्याचेर गोबर घालून उपास करून देवा थंय फाटी पडटलो. हिंदवांचे क्रिस्तांवांचे न्हय ते जुदेव न्हय ते निनेवेचे. पळया कशें मन बदलिल्लें. आनी थोड्यांक तेंचो उद्धार प्रगट जातना धारून काळीज फारवो इजिप्टांत 10 खरगां धाडल्यारय बदलूंक ना काळीज धारून जालें. फारिजेव शास्त्री सुंकागार आनी कलवंत देवा थंय पडटालीं. फारिजेव शास्त्री बदलूनात धारून काळजाचें जालें. तेंचो उद्धार हें कितें कलवंतांक सुंकागारांक सांगलें तेंचो उद्धार तांकांय सांगलें पूण ते बदलूंक ना. तें कशें आमकां समजना. पळया आमचे एक जमीन आसा म्हण चिंतया इल्लीशी ल्हानशी वोट जाय म्हणना. आतां त्या जमनींत तुमी दाक वाल घालतात. दाक वाल घालतात बरी सोबीत करून वाडटा आनी दाख्यो जातात गोड रुचीक. ह्याच जमीन तीच जमीन बदलूंक ना तुमी. थंय दाकवालीच्या कुशीन इल्लो जागो सोड न्हू तुमी चिंतया कितें करतात एक काऱ्याची वाल घालतात. काऱ्याची वाल घालतात आनी काऱ्याचे जाता बरें जातात रांदतात कडू आसता.
माती बदला लागी तीच माती नाही तीच जमीन नाही हांगा दाखव घाल्यो गोड वयल्यो थंय काडा तेंका गोड वयले तशेंच देवाचे उतार एक एकल्यांचेर एक एक तरेचे परिणाम घालूंक शकता ते पवित्र आत्म्याचे काम पवित्र आत्मा जाणटा तांचे खालच्यांचेर आपलो प्रभाव घालता पवित्र आत्म्याचे अनॉयंटिंग कोणाक फळ जाता तांकां मन परिवर्तन जिणे बदलाक फळ जाता आनी पवित्र आत्मा कोणाक तांचेर प्रभाव घालना तांचे जिवीत बदलना पळया पयले जोआंचे पत्र 2 अध्याय 20 वचन अनॉयंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट कोण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यान देखून सरसंगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळी म्हळ्यार तुमकां अनॉयंटिंग फॉलो तुमकां अनॉयंटिंग फॉलो केल्यार तुमी पाचकाची दूख धरली जिणी बदलली आमीतल्याक अनॉयंटिंग फॉलो ना तांकां ना आतां पळया आमी मोगाचे न्हू एक पश्चाताप पावन दूख धरन जिणी बदलाप म्हणटा आसतना आमकां खरें प्रामाणीक पश्चाताप पावन दूख पावचें म्हळ्यार कितें म्हणलें कळटा हे प्रामाणीकपणान दूख धरचें म्हणून आयकुच्या पयलें आमकां एक काउंटरफीट रिपेंटन्स म्हण आसा आमकां देखूंक पळोवंक ओ पाठाक धर दूख धरली आनी म्हणल्यार बरी दिसता शिवाय ते रियल न्हय काउंटरफीट म्हणटात फेक काउंटरफीट नोट्स म्हणटा आमी फेक नोट्स म्हणटा नकली जाली नोट तशें मोगाच्या न्हू हे रिपेंटन्स आहा ती पश्चाताप पावन जिणी बदल ती काउंटरफीट आसा नकली आसा जाली आसा नीज न्हय ते कसले ते तिके पयलें आमी तें समजून काडया आमी दूख धरची नीज प्रामाणीकपणान आमी दूख धरल्या की ह्या म्हजें रिपेंटन्स नकली गी फटकेरें गी आमी जाणा जावया मग जेन्ना पयल्या सुवातेर तीन तरांचे आसात त्या काउंटरफीट रिपेंटन्स आहा ते 3 तरांचे आसात तांचो पयलें जावन आसा legal terror of the law आता पळया terror of the law म्हणटाना legal terror म्हणटाना नियमशास्त्रा प्रकार जी शिक्षा म्हाका फळ जाता ताचें भें ती कशें आमी पळया पयलो कोरिंथ्यांक बरयल्लें पत्र 6 अध्याय 9 आनी 10 वचन वाचपा येता काय 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10 अन्याय करतेले कोणी देवाचे राज्य जोडून पावचे ना कोण तुम्ही नेणात की फटवून पडा नाका व्यभिचारी बोंब्या पूजा करतेले प्रद्वारी स्वलिंगकामी चोर अपस्वार्थी अमालकोरू खोटे जिबेचे वा लोभी हे कोणी देवाचे राज्य जोडूंक शकना तशेंच बुक ऑफ रेव्हलेशन उगड्यापणाचो ग्रंथ 21 अध्याय 8वें वचन तिके वाचपा बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21 वर्स 8 कोण भिवकुऱ्यांक बेविश्वास्यांक नष्ट्यांक खुनीकारांक व्यभिचारांक माट मंत्र बोंब्या पूजा करतेल्यांक आनी फोटकिऱ्यांक हांकां सगळ्यांकी उज्यान जळटा तो गंधकाचो सरोवर फावो जातो पळया हांगा हे आमकां देवाचे उदार काडीत करता आतां चिंत्या एकलो मनीस आसा तो घटमूट आसा लांबीक बलिश्ट आसा 40-50 वर्सां भितरलो हे कितें चिंता आपणाक कांयच जायना आपणान कशें केल्यार जाता आतां आयकल्ली ते लिस्टींत सकयल तराचें ताचें तें आसा म्हण चिंत्या आनी आमालकर म्हळें वय पियोन धांडल करचें मारचें मारामारी झगडी धमकी दिवचें तीन खाणयोच्या फाटी दिवचें ना फटकेर पोंदो दुश्ट खोटे जीब वायट सगळें आसा ताका पळयता लोक कामतात म्हण चिंत्या
हो कामतात वाईट ताका देवा मुखार तो तुझे पडता चिंत्या हाका सोडला देवान ताका कशें जाय तशें जिये बाबा म्हणून सोडला आतां चिंत्या 50 वर्सांच्या प्रायर तो घटमूट आसतना आपणाक कांय जायना म्हूण चिंत आसतना देव एक लगाम घालता म्हूण चिंत्या देवान लगाम घालतना कशें घालता देवाक गोत आसा हाका कालेगीर दूख सुरू जाता वता डाक्टरा कडेन कठीण तरांची दूख सोसूंक जायना डाक्टर पळयता टेस्ट करता सांगता तुजें लिवर फुल्ल डॅमेज जाला सायबा सद्य म्हळ्यार 15 दीस 1 म्हयनो तूं जर थेरपियान आसता रावशी जाल्यार 1 म्हयनो आंतल्यार वड तितलें आयकल्ल्यान हाचें बोलकुरा गेलें हाचें घमंड हाचें गाळी सोबे कितें पुरा करतालो पुरा गेलें भियेलो थरथरलो कित्याक भियेलो आपणाक मरण आसा मरणा उपरांत गंधकाच्या सरोवरांत वचूंक आसा त्या उज्याच्या गंधकाच्या सरोवरांत वचूंक आसा ससनाच्या ससनाक आतां हो रडता कित्याक भियान आनी दूख धरली म्हणजे एक न्हय तें आनी रडिल्ल्या तक्षण दूख धरली म्हण न्हय जुदासी रडी लागलो आनी बी रडी लागलो इस्रायल प्रवादी दिसा म्हणणे ओ एलिया प्रवादी तुवें अशें केलें तुका चड शिक्षा फाव जाता म्हण देवान सांगलां म्हणल्यार तो थरथरलो कोणी वस्तू नसी लागलो वो बरगाली लागलो उपास करी लागलो पूण तें पटकी रे कपटी पश्चाताप हा बदलूं ना होई तसंच देवान अकस्मात ताका परत्यान तें गुण केलें आनी हाका आनिल्लीं वर्सां दिलीं पयलेचेंच स्वभाव तेंच गर्व तेंच राग जिद्द हागेतन हें कितेंय करूंक तयार जावचें आनी दूख धरलें रडलें खंय गेलें खाली ह्या शिक्षेचें भें दुसरें जावन आसा मोगाचें ना आमी सामान्य जावन सगळ्यांनी करचें तुमकां सगळ्यांक गोत आसा रेजोल्युशन आनी मुखार हांव करना जुलय डिसेंबर येवंक आसा डिसेंबर 31 तारखेर म्हजें लास्ट डेट आनी उपरांत ना जानेवारी पावता हांव कांय ना ती वाट हांव आपणायना थंय वचना तें करना हें करना इस्रायल पाद्यांनी सेम केलें Jeremiah chapter 2 verse 20 तिके वाच पळय Jeremiah chapter 2 verse 20 जायत्या काळाआदी तुवें तुजें जू मोडलें तुजे बांद तुवें तुटयले आनी मळें हांव सेवा करची ना हांव आनी मुखार त्या अन्य देवांची सेवा करची ना हर एक उंच डोंगरार म्हूण तुवें कितें केलें हर एक उंच डोंगरार हर एक पांचव्या रुखा पोंदा आड पडून एका वेश्ये भाशेन चलली आमी अशेंच करता आनी मुखार करना आनी मुखार ती वाट आपणायना रेजोल्युशन तिके काले म्हणे कश्ट येयल्या तक्षण कितें म्हणे जाल्ल्या तक्षण लुकसाण जालो आनी कितें जालें आमी तेंच पळय मोगाच्यानो आमकां सांग कीर्तन 78 तुमी वाचिल्लें कीर्तन 78 वाचल्यार देवाचो मोग आनी इस्रायल प्रजेचें कपटीपण हें पुरा दिसून येता ती कशें कीर्तन 78 वाच पळय कीर्तन 78 वर्स 32, 33, 34 तिके वाच Psalm 78 verse 30 हे सगळे घडले तरी सबार सांगते घडले तरी ती पातकां करीत रावली ताच्या देवान केल्ल्या आचार्यां विसरली ती ताणे विश्वास दवरलो ना देखून ताणे तांचे दीस श्वासा भशेन पयस केलें तांची वर्सां तुमकां वचता पळय म्हजे विरुद्ध देवा विरुद्ध पुरपुरले सोरो पयले चाबले तक्षण अयो आमी चुकले म्हजे कडेन धांवन आयले आमचे खातीर माग म्हणी लागली
तिसरे 34 वर्स तिके वाचले ते कळटा ताणे तांचो संहार करताना ताणे तांचो संहार करताना ती ताका सोदूंक लागली. ती ताका सोदूंक लागली. पश्चाताप करून ताणी देवाक परतून सोदलो. ताणी देवाक परतून सोदलो. मागीर मुखार देव आपले खडप म्हण मुखार परमोन्नत देव आपलो तारक म्हण ताका उडासायलो. उडासायलो. मागीर आपल्या तोंडान ती ताका पुसलांक आपल्या लागली. तोंडान ती ताका पुसलांक लागली. आपल्या जिबेन ताणी ताचे कडेन फोट मारल्यो. फोट मारली. वंटा उतरांचो सैलाब ताणी केलो. आनी मुखार करनो, आनी तशें करनो, अशें करनो. कश्ट येयल्या वेळार रेजोल्युशन पळय इस्रायल प्रजा कितें केलें तें आमी सेम करता. कितें कश्ट येयले नश्ट येयले आनी कितें जालें आनी मुखार करनो चुकलो प्रामाणीक दूख न्हय तें. परत्यान कितें केलें ताणी थंयच परत्यान सैलाब केवल वंटा उतरांत फोटी मारल्यो ताणी. ती दूख तांची पश्चाताप तांचें फटकिरें जावन आशिल्लें. न्हीज न्हय प्रामाणीक न्हय. जिणी बदलाप नातिल्लें तेंच फटकिरें जिवीत. पळय मोगाचो न्हू अशें हें आमकां कितें जालां इल्लें कश्ट येयले जाल्यार आमी त्या वेळार त्या घडये नाजाल्यार फ्युचर मुखार कितें म्हणून आमकां अशें जाता तें आयकल्ल्या तक्षण पळया त्या बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 6 वर्स 8 आनी तिके वाचा. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 6 वर्स 8. तेदवा पाचव्या रंगाचो एक घोडो म्हाका दिसलो. ताचे वयर बसलेल्यान सवाराचे नांव मरण डेथ. मागीर आणि पाताळ नावाचो ताच्या फाटल्यान वेतालो. डेथा फाटल्यान पाताळ म्हळ्यार हेल. हांगा कोंकणीन पाताळ म्हाका वर्ड यूज केला. इंग्लिशान हेल. हे आमकां केदळा फावो जाता. मुखार म्हाका मेल्यार पयल्या सुवातेर मरण, दुसऱ्या सुवातेर हेल. करतात आमी ह्या वेळार दूख धरता. प्रामाणीक दूख न्हय. जर तर मनशाक ती दूख येता खंयचे कुडीची खंयची पिडा जावन दूख येता आनी त्या वेळार तो दूख धरता दुखां गळयता तें जाल्यार न्हय कितें तर हें दूख पश्चाताप जिणी बदलापाचें म्हण काणी म्हणटा जाल्यार हेमकोंडाचे सगळी दूख भोगतात आसा ते तांचे आटाविटे काळवळे कोणून सांगचे न्ही. ती दूख सोसूंक जायना तसली दूख ते दुखां गळयतात. पळया बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 16 वर्स 10 and 11 तिके वाच पळय. पांचव्या देवदूतान आपले आयदन ते मोनजातीच्या सिंहासनार ओतले. तेदवा तिचे सगळे राज्य अंधकारांत बुडले. मनशांनी आपल्या कष्टांनी दुखींनी आपले जिबो चापल्यो. ताणी आपल्या घाया आणि दुखी ते दूख हे पुरा सोसूंक जायनासतना कितें केलें सर्गींच्या देवाची निंदा केली. कोण आपल्या खोट्या चालींची पाठ करून नवे जिणेक परतूंक ना. दूख आमकां सोसूंक जायनासल्या वेळार रडतो चुकलो म्हणटा पूण तेंच पश्चाताप जालें तर वय ते यमकोंडांत आसल्याचे ते पश्चाताप म्हणीचे पडटा ना. That is a fake repentance. That is a counterfeit repentance. नकली ते. आता तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू. तिसरें भारी इम्पॉर्टंट. कितें तें सगळें सोडता. गर्व सोडता, राग सोडता, राग जिद्द घेता मसर सोडता, ग्रीड सोडता, ग्लाटनी सोडता, आलसाय सोडता, दुबाव सोडता, सगळें सोडता. भारी बरें आयकलें तुमी. सगळें सोडलें न्हय.
एक सोडलें पळया. राग, गर्व, राग, मोसोर, ग्रीड, ग्लटनी, स्लॉथ, लस्ट सोडवूं ना. अक्कल सोडता, अक्कल सोडून तयार होता. डार्लिंग सिन म्हणतात, डार्लिंग सिन. हे एक सोडणं, बाकी पुरा सोडता. हेरोदान तेंच केलें. जोन बावतिस्तान ताका शिकवण दिता आसतना ताचें मन कांत येयल्ल्या बरें जातालें. तो मस्ट रिफॉर्म्स केले, तें केलें. हेरोदियासाक मात्र सोडूंक ना. हेरोदियासाक सोडून बाकी कितेंय सांग तूं. जोन बावतिस्ट हांव रेडी आसा. डार्लिंग सिन म्हाका सोडूंक सांगिनाका. वही मायका प्रादी मारी फाते 6व्या अध्यायाचें 7वें वचन आमकां अशें सांगता. मायका मिका प्रादी 6वो अध्याय 7वें वचन. हजारांचे हजार बोकरे पेटयले म्हण आनी तेलाचे 10,000 व्हाळ वळयले म्हण तो प्रसन्न जायत. म्हज्या अपराधां खातीर म्हज्या मनगड्या पुताक पेटोवं. म्हज्या अपराधां खातीर म्हज्या मनगड्या पुताक पेटोवं. म्हज्या पदका खातीर म्हजे कुडीचें फळ. म्हज्या पदका खातीर म्हज्या कुडीचें फळ पेटोवं. पळय हांगा हें कितें ह्या उतरांचो तिकाच्या दुसऱ्या रितीन अर्थ दिता. हांव म्हज्या मालगड्या भुरग्याक म्हज्या कुशीच्या फळाक सयत त्याग करूंक तयार आसा, पूण हें पाताक मात्र त्याग करूंक तयार. हय मस्त जाणा आमी तें सोडूंक तयार आसा, हें सोडूंक तयार आसा. पूण हें मात्र डार्लिंग सिन मात्र हें एक सोडून बाकी सगळें सोडता देवा. That is not true repentance. That is fake repentance. Unconverted heart. Unconverted heart. No. दुसरें जावन सांगतो एक्सचेंज ऑफ sin. एक्सचेंज ऑफ sin. हांव चिंत्या हांव तरणाच्या प्रायर कशें जाय तशें मजा केली, गम्मत मारले. पार्ट्यो, गम्मतां, पियोणें आनी कितें कितें पयशे पुरा विभाड केले वेचीक पूत. आतां प्रायज जाली. आतां मात्र जिनगेपण कितें कशें विभाड केलें. आतां जिनगेपण एक्सचेंज जालें. चिंत्या एक गुलाम आसा, तो जुदेवाचो गुलाम. जुदेव काडटा ताका तुर्काक विकता. हांगा मास्टर बदल्लो, हो गुलाम गुलामूच जावन उरलो. तुजें पाताक एक पातकाक तूं आनेक पाताक एक्सचेंज करूंक पुरो. पयलीं सबारपटी आमी अशें करता. सबारपटी अशें करता. आमची पातकां पावूं ती कशें राग कंट्रोल करूंक पुरो. मोसोर मात्र आसता. इतले दीस रागाचो गुलाम जावन आसलो, आतां मोसराचो गुलाम जाता. इतले दीस गर्वाचो गुलाम जावन आसलो, आतां हांव कामुकपणाचो गुलाम जाता. गर्व सोडलो, गर्व सोडलो. नवो गुलाम. पोरण्या गुलामाक सोडचें, नव्या गुलामाक आपणावचें. हें काउंटरफीट, हें फेक, हें नकली पश्चाताप जावन. हांगा जिणी बदलावण ना, जिणी बदलावण ना. पाताक रडून जिणी बदला. एक सेंटेन्स तें, हाफ एंड हाफ न्हय. तुवें रडा, दूख हांगळ्या मात्र न्हय. दूख हांगळयतना तुज्या जिविताचें परिवर्तन जायचें. सांग पावलो थंय धर्मदाच्या कृत्यांत चॅप्टर 26 आमकां सांगता. 26 वर्स 20 उरतलें पळय बाये. पयलें दमास्कच्या वाच. आनी उपरांत जेरुसलेमाच्या. आनी उपरांत जेरुसलेमाच्या. आनी सगळे जुदे प्रांताच्या. आनी सगळे जुदान प्रांताच्या लोकांक ताणी आपले पाताक रडोवन. आयकया, ताणी आपले पाताक रडोवन देवा थंय परता जाय म्हणून. देवा थंय परता जाय म्हणून हांव परगट उलो दिवंक लागलो. हांव परगट उलो दिवंक लागलो. इतलेंच न्हय, इतलेंच न्हय, हेर जातींच्यांनी सयत. हेर जातींच्यांनी सयत आपले मन
बदलापाच्यो करण्यो आपले मन बदलापाच्यो करण्यो भायल्यान दिसाच्यो भायल्यान दिसाच्यो आदारी जाय म्हणून आदारी जाय म्हणून हांव व्हड करूंक लागलो. बोल करूंक लागलो. कितें करता सांग पावलो, तुम्ही पात आकरणां मात्र म्हणना, तुम्ही पात आकरण जिणी बदला. जे तुम्ही तुमच्या जिविताचे परिवर्तन जालें, तुम्ही जिणी बदलातले दिसून येजे, दिसून येजे. इतले दीस वो अशें वेतालो, इस्टाक वेतालो, आतां यू टर्न काडून सीधा वेस्टाक वेतच आसा. संपूर्ण बदलला. अशें उलोवणें बदलना, अशें चिंता बदलना, अशें जिवीत बदलना. पळय मोगाचें न्हू, हें जावन आसा आमी अनेक तराचे परिवर्तन हें फर्स्ट फेक रिपेंटन्स आनी कसो ते करपा न्हय बगार कितें करपे बगार धरचे रिपेंटन्स. कितें हांव आतां एक प्रिचर बा, हांव प्रिचर वय की न्हय, हांवें आतां सगळ्या मुखार येवच्या बरी ना. हांवें सगळ्या मुखार हें करूंक ना. म्हजें क्रेडिबिलिटी वता. या म्हाका पिडा आयल्या, आतां हांव पियेन जाल्यार लिवर फूल डॅमेज जाला आनी चडटा, म्हाका लुकसाण जाता. वय थोडे संगती आसात, त्या देखून आमी बदलता. पण रियल रिपेंटन्स नाही. तें दूख प्रामाणीक दूख ना. प्रामाणीक दूख करचें विंगड मोगाचें. हें आमी काउंटरफीट रिपेंटन्स वर्षांत आयकलां. मुखार आमी ट्रू रिपेंटन्स वर्षांत आयकतले. हाजीक आमी करपा मागया देवा कडेन. सर्गींच्या मोगळा बापा, तूं अशें थंय आमचें प्रामाणीक जिविताचें परिवर्तन न्हय फटकिरें पश्चाताप तूं अशें न्हय, आमचें खरें दूख खरें पाताक रडून संपूर्ण जिणी बदलापाचें जिवीत तूं आमचें तावन अशें थंय. आनी जेजून तुज्या पुतान आमकां हेंच आपोवणें दिल्लें आसा. हो मोगळा बापा, हें खरें रिपेंटन्स आमकां दयेन तूं फाव कर म्हण खालतेपणी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवय. आमेन, आमेन, आमेन.